मनोहर भाईचो आमचो सामको लागींचो संबंध म्हजे दोनी काका म्हणा म्हज्या वडिलां कडेन म्हणा सगळ्यां कडेन बरो संबंध आशिल्लो. आनी मनोहर भाई म्हजे कडेन आयले. मनोहर भाई म्हणपाक लागले की ह्या इलेक्शनाक तूं आमच्या बरोबर आसपाक जाय. 2017ची उलयत आसा. ताणें जेन्ना सांगलें की हांव म्हज्या काकांक आनी म्हज्या सगळ्या फॅमिली मेंबर्सा कडेन वडिलां कडेन सगळ्यां कडेन उलयलो. सगळ्यांनी सांगलें की तूं मनोहर भाई बरोबर राव. तुका सगळ्या तरेचे तुजे सपोर्ट मेळटलो तुका आनी फुडें मये मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंटा खातीर तुका मॅक्सिमम ताजे कडल्यान सपोर्ट मेळटलो. हे ताणें शब्द दिलो म्हणून हांव मनोहर भाईच्या शब्दाचेर हांव BJP पार्टी भितर आयलो. तर हांव परत सांगूंक सोदतां की म्हजें नशीब खराब आशिल्लें, मये मतदारसंघाच्या लोकांचें नशीब खराब आशिल्लें आनी सबंद गोंयच्या आनी ह्या देशाचें नशीब खराब आशिल्लें की मनोहर भाई CM जाता म्हणसर 2017 भितर सीक पडलो आनी 2 वर्सां भितर ते आमच्या भितर उरूं ना. तर हांव मनोहर भाईच्या विश्वासाचेर ह्या पार्टीन आयिल्लो, पण सपोर्ट तुमकां फ्रँकली सांगता की ज्या तरेचो सपोर्ट म्हाका एक्सपेक्टेड आशिल्लें की ज्या डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीकोनान हांव कितें बरें काम करूं शकता अशें म्हाका दिशिल्लें.